रावल्यार रोहन खंवटे सिटींग MLA आनी रेजिग्नेशन दिवन एज एन इंडिपेंडंट भाजपा जॉयन जाले आनी आतां सद्या ते भाजपा टिकेटीचेर रावल्या. कशें आशिल्लें कॅम्पेनींग, कितें डेव्हलपमेंट करपाक सोदता? दीस इज वन ऑफ दी लास्ट इंटरव्यूज एज रोहन खंवटे 2.0 or 2.0. ओके, लास्ट इंटरव्यू ऑफ रोहन खंवटे 2.0. येवकार सर, तुमकां सगळीं घरां कवर करून काडली तुमी. करता ensuring all COVID protocols are there. We have ensured that meetings are complete. 10 वर्सां इंडिपेंडंट रावले तुमी. प्रत्येक तुमी म्हणटा प्रत्येक घराक आपूण टच केलो. परत कित्याक वचचें पडटा तांचे कडेन डोर टू डोर सांगपाक की म्हाका वोट कर म्हणून? 10 वर्सां अपक्ष म्हणून लोक म्हजी खरी शक्ती म्हणून फुडें सरला. अँड इज देअर ब्लेसिंग दॅट आय हॅव बीन हियर अँड आय हॅव बीन एबल टू डिलिव्हर टू देअर एक्सपेक्टेशन्स. फुडें वता आसतना हाऊस टू हाऊस आमी 365 दीस वी आर कनेक्टेड विथ आवर पीपल. माय एक्सेसिबिलिटी अलाउज पीपल टू कनेक्ट एनी टायम अँड वायस वर्सा. हाऊस टू हाऊस वचपाचें आमचें कारण पीपल मे गो आउट टू आस्क फॉर वोट. वी गो देर टू टेक देअर ब्लेसिंग्स अँड सीक देअर सपोर्ट. बिकॉज आमी पोरवोरकार एक फॅमिली जावन पडल्या. वी हॅव बिकम अ वन फॅमिली which is looking for a progressive Porvorim, and we are looking at Porvorim rising. So it's election लागी आयले और election लागी आयले ना, कोणाच्या घरा पावप, कोणाच्या वाड्यार पावप, तांचे कडेन मिटिंगे घेवप, समाजाकडे सगळ्याकडे क्षेत्रांत वचून तांचे विचार आयकून घेवप. दिस हॅज बीन अ प्रोसेस ऑफ आवर जर्नी इन द लास्ट 10 years. आनी ताज्या खातीर जे आज तुमकां पर्वरी दिसता आफ्टर 10 years ऑफ आवर टेन्युअर, यू विल रियलायज दॅट Porvorim हॅज रियली ग्रोन इन टर्म्स ऑफ पीपल्स एक्सपेक्टेशन्स. वी हॅव बीन एबल टू डिलिव्हर. They still to deliver. पूण 10 वर्सांचे आमी करून दाखयला. आय थिंक इट्स अ लॉट ऑफ अचिवमेंट अँड स्टील अ वे टू गो हेड. फाटले फावट तुमी इंडिपेंडंट आशिल्ले, मायक सिंबल घेवन गेल्ले तुमी. हे फावटी लोकांक कन्विन्स करचें पडटलें तुमकां की बाबा लोटस इज अ सिंबल. आतां लोक सोदतले खंयचो सिंबल म्हणून. कन्विन्स करप डिफिकल्ट जालें ना. म्हाका मेन म्हणल्यार पयले 2012च्या इलेक्शनाक श्रीफळ नाल्ल घेवन आमी हातून गेल्ले एज इंडिपेंडंट. दॅट वॉज द सिंबल. नाल्ल देवाचे आशिर्वाद घेवन फुडें सरले. 2017 मायक सिंबल मेळ्ळो आनी तो योग्य दिशेन वापरून वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट वी वॉयस द इश्यूज अँड कन्सर्न्स ऑफ आवर पीपल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न अँड एज फार एज अ मिनिस्टर अँड एज इन ऑपोजिशन. दोन्ही वाटेन गोवा आनी पर्वरकारांचे विचार मांडले. आज बीजेपीन प्रवेश करतकर वी हॅव बीन पीपल हॅव बीन लुकिंग एट रोहन खंवटे. द फेथ दॅट दे हॅव केप्ट इन अस, द ट्रस्ट दे हॅव केप्ट इन अस, वी हॅव मेट अप टू देअर एक्सपेक्टेशन्स. Third sections of the society had some insecurity about the symbol, where they also said that symbol does not matter to us. It is you who matters, Rohan. You need to be the same voice, and we are sure that you will voice whatever is there. हांवूय आतापर्यंत राजकारणान आयिल्ल्यान I have always ensured that my voice is heard, and my ideologies remain the same. So आमची सदांच एकवटीन लोकांक व्हरप. मनोहर पर्रीकरान सुद्दां बीजेपीन रावन तीच वेवस्था तयार केल्ली. आज आमची तीच बीजेपीन समज आसा. We need everybody to be feeling secure. We want everybody to feel safe. We need everybody to grow together. And ते एकवटेन करतले जाल्यार I think at least to start from Porvorim or talk about Goa, I think people have kept faith in me, and that's exactly how we are much ahead in terms of कन्विन्स करपाची गरज नासता. जे आपलेपणान 4 प्रश्न आसता आनी आसपाकूच जाय. वाय बीजेपी, तूं आवाज करतालो आतां तूं जॉयन जालो, मागीर आतां फुडें कशी वाटचाल कितें. All these people who love Rohan are talking about this because they need to know the answers, and I've gone and answered every question. We have people who are talking to every. आज कशें जाला, रोहन एकूच समज भोंवता. म्हज्या बरोबर जे आमचे बरे मागपी आसा ते सुद्दां सगळ्यां कडेन एकामेका कडेन उलोवन हाव इम्पॉर्टंट रोहन नीड्स टू बी देअर इन पॉलिटिकल सिनेरियो एट द गोवा एंड Porvorim level. People very well know. We need to fill up the people's aspirations. We need to deliver more. आणि ते पर्वरीचे आसूं नाल्यार गोंयचे आसूं, हाज्या खातीर आमकां काम करपाची जी वेवस्था आज फुडें मेळटली विथ द प्लॅटफॉर्म ऑफ बीजेपी. आय थिंक वी हॅव अ लॉट ऑफ जर्नी टू कवर अँड फ्यूफिल पीपल्स एस्पिरेशन्स अँड ड्रीम्स. तुमचे सभेक पयले आमी हाऊस द जोश बी म्हणून तुमी सुरू केले. हाव इज द जोश म्हणून तुमी म्हळें. वॉट डज इट सिग्निफायज रायट नाव? इज इट मनोहर पर्रीकर्स मेमरी? आर यू ट्रायंग टू से आय एम मनोहर पर्रीकर इज माय आयडल, और आय एम लायक मनोहर पर्रीकर? आमी कितें भितरल्यान रीड करपाचें? ना, मनोहर पर्रीकर इज
definitely a very tall figure who has been in Indian politics and for Goa. BJPन भितर सरतकर जावं ताजे बरोबर मंत्री आमी जेन्ना हांव इंडिपेंडंट आशिल्लो आनी आमी सरकाराक तेंको दिल्लो 2017 I had the opportunity to work very closely with him. We have worked very closely on matters which were pertaining to Goa, and he has supported those ideas what we wanted to carry ahead. विचार पळयतकर एक मनशाची भावना that a love for Goa, love for what to do, automatically makes you start thinking in the same lines. When yesterday's the meeting of House the Josh was to get the whole thing because his memories continue, and we need to continue a lot of his ideas which have been cut short. हांव मंत्री जागे बरोबर आसतना आमी खुबश्यो आयडिया फुडें व्हेल्यो. हांव सदांच म्हणटा 2.5 वर्सांत जे आमी IT, रेव्हेन्यू, लेबर एम्प्लॉयमेंट, प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स करून हाडले, रिफॉर्म्स आसूं, पॉलिसीज आसूं, नवे विशय आसूं, भुरग्यां खातीर आसूं, सर्वसामान्य लोकां खातीर आसूं, वी डिलिवर्ड. What was not there for 25 years. Everybody was talking, we walked the talk. 5 वर्सां दिल्ली, I think we would have done a lot, and especially we would have ensured 2 very important aspects for the state. One is the unemployment which had started being catered to various policies. Industry needs प्रमाणे we were trying to ensure that we bridge the gap between job giver and job seeker. So unemployment देवोवपाक पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आणि स्किलिंग रिस्किलिंग करून we were actually creating opportunities for our Goans. Such ideas only can cater to our people's requirement, and that's what we need to take ahead. आता ही जर्नी करता आसतना ताजे विचार खूब आशिल्ले जे आमी उलयल्या, ते विचार व्हरपाक जाय जाल्यार वी नीड अ प्लॅटफॉर्म, एंड दॅट्स आय फील इफ वी आर एबल टू डिलिव्हर. सुवर्ण गोंय आमी समज म्हणटा तेच आमचे माननीय प्रधानमंत्री आयिल्ले, ताणें तेच म्हणलें गोल्डन गोवा म्हणून. ते गोल्डन गोवा करता, सोनेरी गोवा करता जाल्यार वी हॅव टू वर्क टुवर्ड्स इट. एक म्हणजे टीम आशिल्ली तुमची आनी मनोहर पर्रीकरांची. नाव यू डोंट हॅव दॅट कॅप्टन. यू वील बी एबल टू गेट अलॉंग विथ एनी अदर कॅप्टन दॅट वील रिप्लेस हिम रायट नाव? I think what ideas he has given will definitely move ahead. How the party decides and how we think about will be mutually discussed, and things will move ahead. But एक क्लियर दिसता की फुडलीं 5 वर्सां भोवमतान सरकार बीजेपीचो येतलोच, तातूंत रोल आमचो आसतलोच. त्या रोल आमकां समज फाल्यां सारको मेळ्ळो हें करपाक जाल्यार लॉट ऑफ थिंग्स which need to come together. He has been an idol to many, not only me. आता मनोहर पर्रीकराक घेवन फुडें वता आसतना ताजी आयडियाज घेता आसतना यू मे नॉट फायंड अ लिडर लायक दॅट हिम, बट डेफिनेटली हिज आयडियाज नीड टू मूव, एंड दॅट वील बी अ रियल ट्रिब्यूट टू वॉट ही वॉज. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे तुमी जेन्ना आतां हातून कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेले, लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो? म्हणजे वॉट वर द थिंग्स दॅट दे थॉट की ना हें तुमी करूं ना, यू शूड हॅव डन दीस, ऑर दे वर एंग्री ऑन यू सेईंग दॅट ना हें तुवें कित्याक करूं नाका म्हणून? लोकांचे चडशे आमी एक्सपेक्टेशन्स ऑफ पिपल्स इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स आमी मॅनिफेस्टो हांव सदांच म्हणटा मॅनिफेस्टो आमचो आसा तो एक जाहीरनामो आमी घेवन वता, डज नॉट ओनली बिकम अ बुक फॉर इलेक्शन पर्पज. वी फॉलो अप एंड गेट इट डन एंड गिव यू बॅक अ रिपोर्ट कार्ड showing our accountability. That's what we have done in 2012. That's what we have done in 2017. जाहीरनामे दिवन before the end of the tenure we have given our report cards. And परवरी कशी वाडल्या ते परवरकार जे परवरी रावता फक्त इलेक्शनाक येनात तांकां कळटलें. So we need to understand that as we grow, lot of Porvorim is growing, and we need to pick up to the expectations. People of Porvorim very well know that I have been delivering to my utmost, whether it's the voice of Goa or voice of Porvorim, and I have very clearly kept my accountability with them. So जेन्ना आमी मेळ्या चर्चा व्हडली हाजेर जावना, आशिर्वाद दिला. फक्त एक प्रश्न येतालो, तूं इंडिपेंडंट कित्याक गेलो ना, तूं इंडिपेंडंट बरोच मतांनी येतालो, why didn't you go as independent? A certain section had asked. So we have told how the things of political things have changed. Parties from various regional fronts which have come with divisive thoughts to divide Goa. समाजाच्या लायनीचेर दिशाभूल करपाक युवकाचेर हे सगळे जेन्ना येता हे संकट गोंयकाराचेर येवचें न्हय. आनी जेन्ना काँग्रेस सारकेली पार्टी स्वता सेंटराक डेसिमेट जाली, फेल जाली, आणि गोंयांक यू कांट फायंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ काँग्रेस ग्रोईंग बिकॉज ऑफ फ्यू इंडिविज्युअल्स ग्रोईंग अबाव द पार्टी which the whole of Goa is known. We need to be clear that of next formation करून we need to ensure that जे आमी विचार घेवन आयल्या पॉलिटिक्सान डिलिव्हर करपाक जाय जाल्यार प्लॅटफॉर्मा बाबतींत जाल्यार स्टेबिलिटी जाय, आनी स्टेबिलिटी जाय जाल्यार बीजेपी सरकार सद्या इज द ओनली ऑप्शन दॅट कॅन गिव दॅट स्टेबिलिटी. सो वेन यू एन सेंटर बीजेपी आनी स्टेट बीजेपी दॅट इक्वेशन अलावज यू टू ग्रो. यू आर अलाउड टू पुट द आयडियाज. शेवटी कितें जाय, सोनेरी गोंय म्हणटले जाल्यार वी नीड टू डिलिव्हर, आणि ते डिलिव्हर करपा जाल्यार यू नीड द सेंटर.
सो उलोवन काँग्रेसचो सरकार आनी बीजेपीचो सरकार हातूंत हांव कंपेर करपाक वचना. But we need to understand the dynamics of politics today has changed very much in favor of BJP with the thought of divisiveness. And हे पयलीं आमी पंचायत इलेक्शन जावं municipality जावं ZP जावं we have seen that. Same thing will happen now also. So you only need to put a thought that we need to meet up with our people's aspirations and expectations. दुसरें म्हणजे तुमी डेव्हलपमेंटा बद्दल उलयता, उदकाचीच टंचाई आसा, हांगा उदक ना. पर्वरीक उदक केन्ना मेळटलें? आमी एवरी टायम पळयलें की तुमी एसेंब्लीन वचून क्रिटिसायज करताले की हांगा ट्रिटमेंट प्लांट घातला पूण तो सुरू जावना म्हणून. पर्वरीक उदक केन्ना मेळटलें? लोक पर्वरी येवन रावपाक सोदिना बिल्डिंगांनी, ते म्हणटा उदक मेळना हांगा म्हणून. आज तुका हांव रुपेश अभिमानान सांगूंक शकता, आफ्टर जॉयनिंग BJP पार्टी, बिफोर जॉयनिंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ मायन वीच वर कंप्लीट वर स्टॉल्ड, बंद आशिल्ले, राजकारण आशिल्लें. जॉयन जायना फुडें वी हॅव एक्सपेडायटेड एंड इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट्स. One of them, which is very close to सगळ्या पर्वरकारांक, is the water treatment plant and the unique concept of rain water harvesting and the water tank. ते आज तुका सांगू शकता की 15 mld water tank has started pumping water. सगळ्या एरियांनी उदक पावपाक लागले आणि समज पावना म्हाका दिसता PWD डिस्ट्रिब्युशन प्लॅन अजून जाग्यार घाल्लो आसचो. समज घाला जाल्यार पर्वरी उदक कमी जावंकूच शकना, कित्याक आमी आतां 15 mld जेन्ना पंपिंग जाता आणि 16 mld आमकां येता. सो रफली अबाउट 28 to 30 mld इज द वॉटर वीच वी गेट vis-a-vis 13 to 16 mld वीच यूज टू गेट अर्लियर. सो आतां उदक येता. पयर सुद्दां PWDच्या लोकां कडेन उलयलां की थोड्या एरियांनी उदक पावलें ना. एक किटला म्हणून गांव आशिल्लो, उदक कित्याक पावना? देन वी रियलायज दॅट समबडी डावन द लायन वीथ पॉलिटिकल इंटेन्शन्स वाट लावचें कोणाचें नांव हाज्या खातीर थंय गेम खेळटालो. अजूनय आसा, अजूनय पॉलिटिकल इंटेन्शन्स घेवन आसा. You have parties like the West Bengal party which has no agenda for Goa. Disturbance is their only agenda. Disturbing people is the only agenda. So असल्यो parties जेन्ना येता, आमी जेन्ना पयर उदकाचोच विशय म्हणटा तुका, when we investigated we found that there were some people involved on the line. After by 14th or 15th of Feb, I should get a report also from the water supply which I have asked for. तो मेळटकर due action on those people will be taken who tried to make water as a राजकारणान उदकाचो विशय. आमी आज पर्यंत उदका खातीर, लायटी खातीर, गार्बेज खातीर, सिवरेजी खातीर ओपन पार्क्स इरिस्पेक्टिव्ह वावुरले की आमच्या लोकांक बरी लायफ मेळचें. 15 चालू केले प्लांट, आतां थंय उदक येना म्हूण थंय तयार जाता राजकारण की रोहन उदक बंद करता म्हणून. म्हजें काम उदक दिवपाचें पर्वरी आशिल्लें. आय मॅनेज टू गेट द प्रोजेक्ट. ताज्या मागीर डिपार्टमेंट हॅज टू एन्श्योर दॅट द डिस्ट्रिब्युशन प्लॅन इज प्रॉपर अँड पीपल डावन द लायन डोंट प्ले. So this exactly is a message to my people in Porvorim that water has started coming. There cannot be a shortage of water anywhere. If there is a shortage, PWDचे डिस्ट्रिब्युशन प्लॅन रिविजिट करून पळोवपाचो पडटलो, जे आमी ऑलरेडी सांगलां. आनी तरी समज म्हाज्या कानार कोणें घालें, आय थिंक नोबडी इन दॅट सिस्टम वील बी स्पेड इरिस्पेक्टीव वेदर आय एम द चेअर ऑर नो. कित्याक उदकाचेर, लायटीचेर, गार्बेजीचेर, सिवरेजीचेर कोणेंच राजकारण करचें न्हय. फाल्यां समज असो कोणी मनीस मेळ्ळो जेका खातीर लोकांक उदक पडना, यू विल टेक एक्शन अगेन्स्ट हिम. आय विल आस्क गव्हर्नमेंट टू टेक एक्शन. भितर येवन सरकारान शेवटी कोण तरी सकयल कोण सुपरवायझर, कोण पंप ऑपरेटर बंद करतले, उदक बंद करतले, ते 4 दिसांक राजकारण करतले, जाल्यार इट इज नॉट डन. स्पेशली ऑन अ मॅटर वीच इज व्हेरी अटमोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर एनी फॅमिली टू गो टुगेदर. उदका शिवाय कांयच जायना. आनी ताज्यान तितली त्रास काडून घाम गळोवन आमी हो प्रोजेक्ट काडला. आमी हो फुडें तयार करून वी हॅव वॉक द टॉक अँड गिवन अ ब्युटिफूल प्रोजेक्ट फॉर पर्वरीम, नॉट ओन्ली इन टर्म्स ऑफ एम्युनिटीज ऑफ सप्लायींग वॉटर, बट थंय पब्लीक स्पेस तयार केला. आतां हे कोणा खातीर? आमच्याच लोकां खातीर. आतां PWD डिपार्टमेंटाचे काही सकयल्ले लोक तातूंत इनवॉल्व जावन 4 दिसांचें राजकारण करतले. इट इज वी नीड टू क्रिएट एक्झाम्पल्स दॅट दिस सच टायप ऑफ थिंग्स वोंट बी एक्सेप्टेबल. दुसरी गजाल म्हणून तुमचे ओपोनंट्स म्हणटा की फक्त इलेक्शन लागीं पावले की रोहन खंवटे रस्तो करता आनी त्याच जाग्यांचेर करता थंय ताका मतां कमी पडपाचीं आसा. ओपोनंट्साचे चडशे ओपोनंट जे हांगा आसात have never been in Porvorim, neither are they Porvarkars. They have come during election time, so they wouldn't know what is Porvorim. They don't know what was Porvorim 10 years back, they don't know what was Porvorim 15 years back, and they don't know what is Porvorim today. So development च्या बाबतीन स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक जो मनीस पॉलिटिक्सान सरता तो 2-3 म्हयन्यां भितर सरता आनी 14 फेब्रुवारी म्हणजे इलेक्शन जालें की नाच जाता. आतां हें राजकारण की बाबा आपल्या कडेन एक पार्टी सिंबॉल आसा, and how can I encash
is a matter of thought which these people come in. In our case, we have been always putting our thoughts with our people and people's thought with us. We have participated, discussed and put every project together. हॉट मिक्सिंगाचे जावं बाकीचे जावं राजकारण आशिल्लें, प्रोजेक्ट्स बंद आशिल्ले 2.5 वर्सान ऑपोजिशनान आसतना. सगळे जे मंत्री आसतना चालू करून घेतले. फायर स्टेशन हांवें रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना 14 फायर स्टेशन अंडर वर्ल्ड बँक फंडींग हांवें सँक्शन करून चालू करपाक लायली 14 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी. म्हजे परवरी आमी उदकाचे ट्रिटमेंट प्लांट घेतिल्ले. अंडरग्राउंड केबलिंग फर्स्ट फेज आनी सेकंड फेज घेतिल्ली. भायर जेन्ना पडलो तर अंडरग्राउंड केबलिंग फर्स्ट फेज जाली, सेकंड फेज भायर पडली. जी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कंप्लीट जालो, कमिशन जालो ना. फायर स्टेशन कंप्लीट जालो ना. सगळे प्रोजेक्ट हांव भितर सरना फुडें चालू. हॉट मिक्सिंग फायर ज्यो बंद दवरिल्ल्यो त्यो चालू जाल्यो. वन काउंटी cannot be a point where people should suffer. I am here as a representative of the people. And आम्ही धरणा काढले, बाकीच्या रस्त्यार गेले, ऑपोज केले. I think we have done everything in the system to and put the pressure on the government to deliver. And we have got them delivered also. But every day the story cannot be there. Everyone has a life to do. When we know that today we have the same platform to legislate and meet up to our people's expectations and aspirations in terms of delivering, whether it's infrastructure or individual expectations. म्हाका दिसता the journey has started. ड्रग सिजर्स जावपाक लागले. हाज्या पयलीं तुमच्या हातून कॉन्स्टिट्युएन्सीन गुळयो मेळ्ळ्यो, कोणा कडेन बंदूक आनी गुळयो. आतां ड्रग सिजर जावपाक लागले. हांगा परत लँड ग्रॅबिंगाचे एलिगेशन्स येता, खंयची कोमुनिदाद लँड ग्रॅबिंगाचे एलिगेशन्स येता. हाऊ डू यू नो एक्सप्लेन ऑल दीस थिंग्स वीज की वी लूक एट Pororim एज अ व्हेरी एज्युकेटेड अर्बनायज्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी. On the other hand, we have these vices which are there. Challenges are there in every constituency. This type of things कोण हाडटा, कोण करता आनी सरकार जेन्ना गव्हर्मेंट एक्शन घेना ही परिस्थिती तयार जाता. पयलो म्हणल्यार कुमुदाद इश्यू. कुमुदाद इश्यू हेज बीन सेरुला हेज बीन देर बिफोर आय केम इन टू एक्टीव पॉलिटिक्स. म्हणजे एक्टीव पॉलिटिक्स 2012 सुरू जाल्या. 2009 ते 2011 सेरुला कुमुदाचेर विशय आशिल्ले आनी हायकोर्ट रुलींग आसा की 2011च्यान प्लॉट अलॉटमेंट जावंक जायना म्हणून. ताज्या मागीर इलिगल ट्रान्सफर्स, इलिगल अलॉटमेंट्स, लँड ग्रॅब्स हेज बीन अ कॉल ऑफ द डे. द पर्सन हू इज अ कॅन्डिडेट ऑफ TMC टुडे वॉज अर्लियर विथ द BJP आनी हांवेंच म्हणिल्लें की वॉशिंग मशीन गेलें म्हणून. केसी आशिल्लो, एक्शन जालें ना. त्या खातीर दे वे एनकरेज टू डू मोर फ्रॉडुलन्सी थ्रू आउट गोवा. आज असल्या लोकांनी परवरीचें नांव वाट लायलां. नीज परवरकार, सन ऑफ द सॉयल म्हणलें आनी तुजी सगळी लँड काबार केले, दोंगर काबार केले. हें अस्तित्व ह्या मनशाचें. दुसरें आमचे हाजे ड्रग्स. TMC पार्टी इज हॅविंग IPAC एज देअर पीपल हू आर वर्किंग फॉर कंसल्टंट. तो कोण हांगा परवरी अश्विनी काय कोण तरी आसा आनी कितें टीम आसा. दे हॅव बीन हियर ऑन अ एजेंडा. दे हॅव बीन डिस्ट्रिब्युटींग मनी थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी खूब जाणांनी फोनूय मारले की ते पयशे दिवपाक लकाटे दितात, आमकां अमिशा दाखयतात, भुरग्यांक दिशाभूल करता. सो आज जेन्ना ड्रग्स म्हळ्यार म्हाका प्रश्न पडटा, समज आमकां मनशाक, भुरग्याक ड्रग्स दिले आनी फॅमिलीक पयशे दिले जाल्यार वॉट आर दे वॉन्टेड टू मेक गोवा. अँड इमॅजीन इफ दे आर इन गोवा. इमॅजीन कर फक्त, इफ दे आर इन गोवा, गोंयची वेवस्था विल बी वर्स देन सेईंग गो गोवा गॉन. गो गोवा गॉन is exactly what these people have come with a agenda party like TMC. काल तांचे सीजर जालो. सीजर जावन I think somebody got arrested last night. Knowing IPAC, they will use the press to the utmost to press everything. म्हाका दिसता तुवें आनी कोणे तरी म्हाका दिसता they might be some agency who must have break केले. Sincerely you all have done it. Why didn't the other press take it? Why did questions खंय प्रश्न पडटा. If IPAC is sincere, they should have given a press and said आमी कांय ना हातून, ताणें कोणाक केला आमी एक्शन घेतलें नाल्यार कितें. यू आर फाउंड वीथ ड्रग्स, यू आर कॅम्पेनिंग फॉर TMC एंड यू आर डिस्ट्रिब्युटींग ड्रग्स एंड मनी इज द चार्ज जाल्यार तुका थंय मेळा. आतां ही गजाल जेन्ना भायर लोकां कडेन आयल्या, लोकांक खुबशे विचार करपाक लागल्या की हाज्या खातीर पूर्ण आमचें परवरीचें नांव वाट लागता. So when we talk about things like drugs, when we talk about law and order, when we talk about your Komudad, all land grabs, there are individual people who have taken political shelters and come into politics for their own gain. तांचे डेव्हलपमेंट काय एजेंडा नासता. आमी भितर सरिल्ल्याक देर हॅव बीन लास्ट फ्यू डेज हॅव बीन इलेक्शन लागीं जालें की एलिगेशन्स जातात. म्हजेरूय एलिगेशन्स घाले. खंयच्या हे लोक जे TMCचे आतां कॅन्डिडेट आसा तो म्हाका म्हजेर कितें एलिगेशन घाले की लँड ग्रॅब आनी कितें.
2.5 वर्सां म्हाका केस नासतना एक दिसा भितरूय घाल्लो. 2.5 वर्सां एज ऑपोजिशन MLA I have been the most vociferous in the assembly. If there was any charge against me at any point of time, I don't think this government would have left anything high and dry not to take action on me. आतापर्यंत फायल करतले आशिल्ले केस सगळें करतले आशिल्ले. जेन्ना हांवें निस्वार्थीपणान काम केलां आनी हे लोक स्वार्थानूच आयल्या, पीपल ऑफ पर्वरीम एटलीस्ट नो. आनी हे TMCचे जे काल जे जालां विथ IPAC and IPAC, they should have been responsibly answering. महुआ मैत्रा जी गोंयांत इतली प्रेस कॉन्फरन्स घेता, शूड हॅव क्लियर्ड पीपल्स डाउट्स. आज पर्यंत कित्याक जावना? आतां हांवें आनी एक आयकलां की खंयची तरी बाई हांगा जी भोंवता TMCच्या हातून, शी इज ऑल्सो बीन प्रॉमिस्ड दीस प्लॉट्स विच आर फ्रॉडुलंटली टेकन by this candidate from Porvorim, and days to come, by the time she realizes that fraudulent plots जी हमेशा दोकान आपल्याक लागीं हाडली म्हणून, तेन्ना ती खंय नाल्यार खंय हातून ह्यात उरतली, हातून उरतली. Contest is between which political parties? I don't think you're talking about Porvorim or Goa. No, let's talk about Goa. Goa, I think it should be between BJP and Congress, but BJP is far ahead. 22 में 22. 22 में 22 और प्लस 22, इट कॅनॉट बी लेस. 22 प्लस. तूं नॉर्थाच्यान समज स्टार्ट केलें, तूं पणजे पर्यंत पावता म्हणल्यार तूं 18-19 पावता. Whether we like it or we don't like it, with lot of division of votes that is going to happen, BJP will make a center stage from north itself. Pardes, तुझी बिचे, सत्तरी, बाकीचे बिचोले, मय सगळे धरत. पणजेच्यान तूं बाय द टायम यू रीच साउथ, देर आर प्रॉमिनंट एरियाज लायक केपें, कुर्चोरे, आमची मोर्मुगांव, दाबोली, वास्को. There are many constituencies like this which will be coming into account. Ponda Talukan, your Priol, your Shiroda, your Ponda, which are also there in the list, which I am not talking only. So 22 and 22 or more is a very clear statement. Congress, I don't find anything, maybe single digits or just touching the double digit. So Congress being single digit is second, म्हणजे थर्ड वाल्यांक कितें झिरो येवचें पडलें? ना, म्हाका दिसना आनी कोण व्हडलें कितें कॉम्पिटिशन आसतलें, कित्याक पीपल हॅव गॉट एक्सपोज. झाडू जी घेवन पार्टी आयिल्ली, तांणी समाजाचेर राजकारण करपाक सुरू केलें. सो एवरीबडी हॅज सीन दॅट. 4 दिसाच्या फास्टींग करप आनी फेस्ता दिसा भायर सरप म्हणजे म्हाका दिसता गोंयच्या साहेबाचो अपमान जो करतात. तर गोंयचो साहेब हॅज ऑलवेज बीन देर फॉर गिवींग अस ब्लेसिंग्स. यू कॅनॉट प्ले विथ सच थिंग्स, यू कॅन्ट प्ले विथ सेंटिमेंट्स. And the same people are showcased as leaders of a particular party. Then you have other dynamics of things which are happening. I think this acceptance of these parties, if they have had for the work they have done, then they should have been delivering on an agenda for Goa, not coming here and making politics and division, divisive lines. This is exactly what Goa will go through. BJP will be 22 plus आराम से. 10 ते 12 म्हाका दिसता 10 काँग्रेस पश्चिमा वयर. ताज्या मागीर MG आसात, ताज्या मागीर आनी एक रिजनल पार्टी आसा एक काडपाक, ताज्या मागीर थोडे इंडिपेंडन्स आसा. असे द होल पॉलिटिकल सिनेरियो इज गोइंग टू बी इन दॅट मॅनर. So it would be BJP versus others in the assembly. Yes, BJP will be in power with a full mandate and others definitely will be together, second, third, fourth, fifth कोण आसा सगळे बरोबर आसतले. त्यात युनायटेड ऑपोजिशन जाल्ले जाल्यार एखादी वेगळें आसतलें आशिल्लें. डिवायडेड ऑपोजिशन विल बी अ क्लियर मॅन्डेट फॉर द BJP. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. यू कॅन अपील पीपल रायट नाव. इनफॅक्ट अजून टायम आसा तुमकां. ऑफिशियली यू आर नॉट वायलेटिंग द कोड, सो यू कॅन अपील पीपल फॉरवर्ड. 14th of Feb is the day for all of us to come out and vote. I would request all our people to exercise their right to vote. आणि भायर येवन सगळ्यांनी मतदान करचें, बऱ्या प्रमाणान आपलें मत मांडचें. As far as Goa is concerned and Porvorim is concerned, people like us have taken a stand today for taking Goa and our constituencies ahead. I look forward to the blessings and support of all our people who have been with us throughout our political journey in good and bad times. 14 फेब्रुवारीक सगळ्यांनी भायर सरून सकाळी 7 ते सांजे 6 हाजे भितर ह्या टायमिंगान सगळ्यांनी भायर येवन बऱ्या प्रमाणात मतदान करचें. आमकां एक चान्स दिवचो. जे विचार मनोहरभाईक घेवन आशिल्ले, जे विचार आमी गोंया खातीर करूंक सोदताले, ते खरेंच समज करतले, युवकां कडेन पावतले, महिला वर्गाक पावतले, जाणट्यांक पळयतले अँड थिंक अबाउट अ व्हेरी इन्क्लुसीव थॉट. आय थिंक दिस इज द टायम फॉर अस टू बी टुगेदर. आय लूक फॉरवर्ड टू युअर सपोर्ट अँड ब्लेसिंग्स ऑन द 14th of Feb. It's a Valentine's Day, a day of love.
लेट्स शेअर लव्ह अँड लेट द वोट बी अ व्हॅलेंटाईन. थँक्यू. हे आशिल्ले रोहन खंवटे पर्वरीचे उमेदवार भाजपाचे. ते म्हणटा की कंटिन्युटी डेव्हलपमेंटाची जावची म्हणून आपूण भाजपान जॉयन जाल्लो. लोक कन्विन्स्ड आसा आनी आतां म्हणसर लोक कमळाचेर मत मारपाक रेडी जाल्ले आसा. पर्वरीचे वेगवेगळे जे विशय आसा ते आपूण सोडयतलो. जे नवीन विशय आयले तांचेरूय तोडगो काडटलो, कारण सरकार ते म्हणटा भाजपाचेच जातले, 22+ जातले आनी तांच्या अंदाजा प्रमाणे काँग्रेस वूड बी रिड्यूस टू सिंगल डिजीट. चडांत चड 10 जातले म्हणटा ते. आनी भाजपा 22 परस चड जावन एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन सरकार घडयतले. तुमी पळयतात हब एन कावंट ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsHub.com.